15 नोव्हेंबराक उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या 6 तालुक्यांत कॅनलाचें उदक शेती वेवसाया खातीर सोडटले अशें उतर उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। ह्या उदकाचो लाव घेवन शेतकारांनी आपल्या शेती वेवसायाक सुरवात करची अशें सुभाषाचें म्हणणें। कांय तरणाटे आतां शेती वेवसाया कडेन वळटना दिसतात। उदक नाशिल्ल्या कारणान शेतकारांनी आपलो शेती वेवसाय सोडिल्लो, पूण आतां 15 नोव्हेंबराक धरणाचें उदक कॅनलांत सोडून शेतकाऱ्यां खातीर उदका पुरवण करतले अशें सुभाष शिरोडकारान सांगलें। 15 नोव्हेंबर पर्यंत दोन्ही डिस्ट्रिक्टांनी म्हणजे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आणि साऊथ डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंयांत जितले म्हणून आमचे डॅम्स आसात त्या डॅमांतल्यान जे कॅनलान उदक येता गांवाक शेतकाऱ्या खातीर ते सगळे 15 नोव्हेंबराक उदक रिलीज करपाक लायिल्लें आसा, जेणे करून शेतकाऱ्यांक एक गॅरंटी दिवपाक की 15 नोव्हेंबराक उदक त्यांच्या कॅनलान त्यांच्या शेता कडेन पावतलें आणि शेत पसवण करपा संबंदी किंवा उदरगत करपा संबंदी किंवा रोवपाची तयार करपा संबंदी ते मागीर भात आसूं किंवा भाजी आसूं तेणी त्या कामां लागूंक जाय। अशे पद्दतीन जवळ जवळ 6 तालुक्यांतल्यान सांगें, केपें, काणकोण, येवरच्यान फोंडा, उपरांत आमचे सत्तरींतली परये कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बिचोली अशें 6 कडेन हें उदक येतलें। 15 नोव्हेंबराक डेट दिल्ली आसा, उदक आसतलें अशें म्हणून, आनी उदक आसा, देर इज अ लॉट ऑफ वॉटर।